मुख्य सचिवांच्या जमीन रूपांतरण प्रकरणात घुसपल्ल्याची खोलायेन सीबीआयन चौकशी करची ना जाल्यार न्यायालयात वचपाची शिटकावणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिली। गोयचे कायदे आणि सुव्यवस्था नष्ट जाल्लेली आसा, तशेंच गोयची अस्तुरी लेगीत सुरक्षीत ना। भाजपाचे सरकार ह्या गंभीर प्रश्नाकडेन पुराय दुर्लक्ष करता अशें पाटकराचें म्हणणें। ही जी इल्लीगल लँड कन्वर्जन जे जाला ताजेर कशी जावपाक जाय एट द हायेस्ट लेवल आणि हे गोंयच्या जनते मुखार हे येवपाक जाय, हे भायर सरपाक जाय। हो या बीजेपी सरकाराचो स्कॅम आता ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जालो, आम्ही फॉलोअप केल्या त्याच्या वचून कांयच हालचाल जावना। सो आज आम्ही गोंय राज्याचे जे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस जे आसा तांच्याकडे आम्ही आज कंप्लेन ऑफिशियल रजिस्टर केल्या, ज्याची कॉपी गोयचे होम मिनिस्टर, गोय राज्याचे मुख्यमंत्री हाका आम्ही ही कंप्लेन आमची आज आम्ही थंय दाखल केल्या। आणि ती कंप्लेन इज व्हॉट इट इज अगेन्स्ट फ्रॉड, चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, मिसयूज, अब्यूज ऑफ ऑफिशियल पोजिशन एंड करप्ट प्रॅक्टिसेस बाय द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गोवा पुनीत गोयल, बाय द टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणे आणि जो चीफ टाउन प्लॅनर आसा राजेश नाईक हांचेर सीबीआय इन्क्वायरी जावची म्हणून आम्ही डिमांड केल्ली आसा। कित्याक गोय राज्याचो जो चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व आसा, जेन्ना टीसीपी मंत्री जो आज कॅबिनेटा भितर नंबर 2 पोझिशनाचेर आसा, जेन्ना आज असले हाय प्रोफाईल लोक जेन्ना इन्वॉल्व आसा असले इल्लीगल लँड कन्वर्जन स्कॅमान, तेन्ना ही केस गोय राज्याचे पुलीस हातून कांयच करपाक शकना। This will be all manipulated. So we have today filed our complaint to the Director General of Police की ही केस जी आसा ती सीबीआय कडे दिवची। समज जर तर ते ऍक्शन घेना जाल्यार we have told him that don't force us to approach the court of the law.